कसली मिटिंग मिटींग आयज सगळे आमचे पार्टीचे जे MLA मिनिस्टर सगळे म्हणजे आमदार आसले तांकां तेंची सगळ्यांची मतदारसंघाची म्हणजे आता कोविडा लागून सगळी कामां बी सगळी बंद आसली आणि जो सर्क्युलर पयलीं आसलो पयलीं सीएमान तो लिफ्ट केलो आसा म्हणजे आता प्रत्येक कामां तुमचे म्हणजे मतदारसंघाची प्रायोरिटी दिवची आणि ती कामां सगळ्यांनी हे करची हे एक सांगलें आसा. दुसरी आमकां 60 वर्सां जेन्ना कंप्लीट जातात गोवा आमचे ताका लागून आमी 19 डिसेंबर तर मोठ्या प्रमाणे आमी मनयतातच आमचे राष्ट्रपती येता आनी ते दीस जाले पूण ताच्या उपरांत मागीर संपूर्ण फूल इयर जे आसा ते आमकां बऱ्यापैकी मनोवपाक जाय. तेन्ना सुद्दां प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान कशें कशें कितें जावचें प्रत्येकाचो व्यूज प्रत्येकान दवरचो आनी जेणे करून आख्खें गोंय हांगा खंयच हांगा कसलें राजकारण न हाडटा म्हणटाचें सगळे म्हणजे 40 मतदारसंघांनी कार्यक्रम जावपाक जाय आनी हो सगळ्यात जो 60 वर्सां जाता हे आमकां मनोवपाक जाय आनी ताजे खातीर सगळ्या आमदारांचो व्यूज घेवपा खातीर तेंचे विचार घेवपा खातीर आनी फुडली रूपरेषा थारोवपा खातीर कामां प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक मतदारसंघ आमदाराची जी प्रायोरिटी आसता कित्याक आतां 7-8 म्हयने जाले पावस मदीं येवन गेलो म्हणजे कामां सद्याक कोविडाक लागून सगळी ठप्प आशिल्ली ती कामां खंय ते परत आतां सुरवात जातली. प्रत्येक आमदाराक कितले कोटीची बी तशें कितें तशें आमचें अशें म्हणून जालें ना लास्ट टायम केल्लें तशें हय पूण ते काही प्रमाणात कामां जाल्ली आसा काही चालू आसात. आतां एक प्रायोरिटी चेंज जावं शकता न्ही आतां काही पावसाक कडेन येयल्ले आसा खंय डॅमेज जाल्ले आसता आनी कितें आसता म्हणजे तेजे खातीर ओवरऑल सगळे म्हणजे मतदारसंघात 40 मतदारसंघांतली आमची फुडें कामां वचपाक झडपी इलेक्शनाक बी सांगलें आसा झडपी इलेक्शन तेंचे एनी टायम दितले जातलें आनी ह्या म्हयन्यान जातलें झडपी इलेक्शन. भाई